गुड मॉर्निंग अँड वेलकम बॅक टू माय यूट्यूब चॅनल. सगळी कशी आहे? बरी आहे. समजा सगळी बरी आहे म्हण आणि हांवूय बरो आहा. आणि जाले ते सकाळी 10:30 आणि आता मातशें वयता कुर्तोरी मातशें काम हा म्हाका. काम हा म्हणल्यार हांवें पयर एकनी पॅन्ट हाडलोलें, सो ते म्हाका मातशें लूज जाता म्हणल्यार सकयल पांयाक मातशें लांब जाता आनी ते मातशें फुल्लेसो जाता. सो ते मातशें हांव टायट करपा आनी सकयल कट करपा वयता. आनी आतां घेवन वयता ते एवेटर आनी ते मानाय घेवन वयता. मानाय मी गेलो या रे आणि बाजार असो रोकडा ते दिन येता. ते आता हा ते कुर्तोरी आणि ते कुर्तोरी चर्च आणि सायडी गार्डन आणि आम सद्या थिंग येयलो ते आमकां मेळ्ळो ना थिंगा शॉप. तो मातशें भायर सरलो सो ताका लागून मातशें रावपा पडलें. सो ताका लागून आतां आमी अशें येयले आनी ते तोळे थिंग मुखार अशी ते तोळे. सो त्या तोळ्याक वचचें वचना हिंगा परत वचपाक घरा. ताका आनी मातशें रावता आनी चोयता आनी मागीर वयताय घरा. सो हांवें पॅन्ट दिलें आनी तो म्हणपा लागलो मातशें 15 मिनटांचीच पडोवं लागलो. सो मागीर सोमतो हांव आतां रावता आनी तो म्हळ्यार एक रावंड मार वयता. आनी आतां वयता थोड्या कडेन खबर आसतली, थोड्या कडेन खबर आसपाना. सो आतां वयता लिटल हार्ट्सा कडेन. सो ते पयलें हॉल आसलो चोय लिटल हार्ट्स म्हणून. सो ते आतां सद्या बंद पडलो आहा. सो आतां थिंग ती मूश आहा न्ही ती. सो आतां हांव थिंग वयता थंय. सुसेगाद वयता कित्याक टायम आहा म्हाका भरपूर. तिका भरपूर म्हळ्यार 15 मिनटांनी हांव म्हणटा ताणें. सो ते म्हाका 15 मिनट हे सायडी खंयच्यानी काडूंक जाय ना. आमकां घराक वचोन आमकां येवपा पडटा नाल्यार बिस्तें आनी कडेन. सो ताका लागून अशी रावंड मारता. तशें चोवपा बस वता हिंगा आख्खे माड दोनी सायड बांद तो आख्खा. आनी सायडीन ते शेत हे सायड आख्खे शेत रोयताय. आतां सद्या निवल ते आख्खे शेत रोयताय ते आतां निवला सगलें. ते सायडी पॅक केला, जाळ बी मारलो हा की. आनी ते मुखार हॉल ते म्हाका स्वता थिंग कोण आहाय 10 जाण. सो हांव सद्या कॉल करता आनी मागीर सद्या थिंग कॉल टोमॅटो. सो ते आतां पावलो बशीर आनी ते उदक बोत दिसत म्हाका आतां. आनी ते सद्या उदक बोत्ता आनी ते हिंगसान आहा थंय. हे थिंगसान पळोवता उदक हिंगसान. आनी पयलीं वयताले बारज्यो आतां वचनाय कित्याक मायन बंद जालो आहा न्ही ताका लागून. आनी ते पयलें ते लिटल हार्ट्स जालें ते हिंगा हें हॉल तें पयलें आतां बंद पडलो आहा तें. आनी हांव आतां थिंगा मातशें एक 10 मिनट रावता आनी मागीर वयता. आतां आमी येयलो आहा ते ग्रावंड करूं वॉलीबॉल. आनी आमगे वॉलीबॉल चड व्हडलो न्ही तो आमगे धाकलोसो तो ते. हिंग ग्रावंड बसोवपा जाय तो आतां. आनी तेजा पॉल घेवन येयले आनी आतां हिंग मारपा जाय. एक्चुली हिंग पयलो आसलोलो लास्ट इयर तेम केलो आसलोलो. सो तेजेर आमकां कोताय तो आतां पाता केदो जाता तो. आनी हांवें मशीन पयर मान दवरलो ताका. आतां तें मातशें निवळ केलां, क्लीन केलां. आतां पॉल मारपाचें आनी उरलो तें मातशें मागीर क्लीन करपाचें, नेट बांदपाचें आनी मागीर खेळोंक लागपाचें. सोण घालपा गाडी आतां कितें जाता तो. आनी आतां सद्या जालां 1:30 जालां. आतां एकेदा पासून कंप्लीट जाता तो. सो
सो ते आता टायम जाले 6:15 जाले आनी आतां आमी वयताय गेमी फातोड्डा त्या FC गोवा आहाय न्ही सो म्हाका टिकेट आहलोल्यो सो ताका लागून आतां आमी गेमी वयताय आनी हांव आनी वतय मागीर मानाय दोगांयनी वयताय एक तुमकां कडेन खबर नासतलो तो आमगेलो माशेंना गेलो चेडो तो ताका घेवन वयता तो आमगे येयलो आहा रावपाक आनी आतां ते टायम जाला कितें तशी पडले 6:15 येताचे आनी सद्या ते इची घेवन वयता आनी आतां वयताय आमी गेमी आनी तुमकां दाखयता मॅच भितर ओके सो आतां वयता आनी मागीर मेळटा तुमकां सो आतां आमी आतां पावले ग्रावंडार आनी आमी भितर सरले आनी आमगेली ते डावन सेट आहलोली आनी लोक मातसो तो कोण नाय थोडोसो आहा बट हांवें चोयले ते भाशेन भायले लोक भरपूर आहा अजून भितर येवपाचो सो आतां मागीर सगळो लोक येयलो म्हणटरीच चोया आनी हांव कोडे मागीर मुखार हेज्या मुखार म्यूट मान कोडे वाजो वर घातलो कित्याक तेंच्यांनी म्युजीक चलता सो तेजे म्हाका कॉपीरायट येतली ताका लागून आनी मागीर तुमकां दाखयता मातशा क्लिप्सां होप तुमकां लायक जाता आसता म्हूण आनी तुमकां बरें दिसता म्हूण आनी हो चोयता तो भोंवता ओतय तो धिमी गायना चितको तो नाच मारता तो FC गोवा गेलो ओतय तो ते सायडीन आहा आनी आमी सारके गोलपोस्टा हाडल्यान आहाय हिंग सायडी कितें जालें लायनीचे बी कितें जालें आमकां कांयच दिसती पडपा ना म्हूण तेश कोन्न आहाय आमी आनी चोया सो आतां गेम जाली स्टार्ट आनी आतां प्लेयर येयलो आहाय भितर आनी आतां नॅशनल एंथम बी जाला Will be up any moment now. Kokani Gulavi. Da no 8 7 so let's football. लायनीचे कितें आसूं नेट रे तो एक गोल जावपा चुकयले जाय मागीर तेगे भंय लागलोले ना तिका बरो जालें आमगे सेफ जालो एक्चुली आमकां पडटा तो गोल आं सांगपा म्हणल्यार सेफ थिंग बरो हें जालो तो आनी क्रावड वताय थिंगा चड आहा चड आनी आतां टायम जाली 13 मिनटां आनी 13 मिनटांचे गोवा एक पडलो आनी आतां सद्या आहा 1-0 गोवा एक पडला आतां पडला चोया ड्रॉ जातलो आनी गोवा जिखतले सोजूं मता
आणि आता झाला ड्रॉ 1-1. थँक मिळलं इथं एक फ्री किक. कीपर नाईस वन. सेफ. बॉल रे. आणि आता सध्या झाला स्कोर 2-1. गोवान आता एक मारलो हाफ स्टार्ट. आता स्टार्ट झाला सेकंड हाफ. गोवान एक मारलो आणि त्याने एकलो तो इंजर झालो. हा होतोय Goal scorer for FC GOA, jersey number 34, Iker Coracina. आधी आठवत मला आठवलं होतं गेला टाकला बाहेर गेला. Huza! नाईस वन. आणि ते आता हिंगा मेळ्ळ्या फ्री किक FC गोवा. या गोल जाता कितो फ्री किक मेळ्ळ्या FC गोवा. Substitution for Punjab FC, jersey number 16, Vinit Roy, is substituted by jersey number 9, Oshar Alusa. आता इथे FC गोवा अनेक मेळ्ळा फ्री किक. आणि स्कोर आजो असा 2-1. आणि आता टाइम झाला 48 मिनिट्स 84 मिनिट्स झाले. 85 जापाचे वयले. आणि ते फ्री किक गोल बेड़ा यो. The official attendance for today's game is 10,008. फॉल कोई कुसला सा फॉल दिल का फॉल होने और रेफरी कितने सबको सेव. आणि आता तांकां इथे 88 मिनिट्साचे अनेक फ्री किक मेळ्ळ्या. तीच की जाती सध्या प्लेयर मातशें इंजर जावन पडलो आहा ते म्हळ्यार मातशें टायमूय काडटाय. आनी ते काडपाचो सारकें कोताय ते जिखताय न्ही ते टायम काडपाचो तेका आनीक गोल पडपा जाल्लो म्हळ्यार ते आतां ते टायमार मातशें रिस्की. कित्याक सद्या अजून 2-1 आहा. हो गोल जावपा जाय मुगे भाशेन. लोक आता मातशा जाला बरो आहा लोक आता.
तर आता मी पाहायला गारा आम्ही दिल्ली साईडला आम्ही आज जिंकले FC गोवा आणि पहिलं मुलाचं आहे गोवा मला जिंकताही दिसला मला लीड असापासून त्यामुळे फर्स्ट बॉल मारला त्यांनी आणि फायनली जिंकले गोवा आणि आता आम्ही ते गारा आणि आता तुला नितपा आणि व्हिडिओ ह्या बार होता समजा तुमका आमगेला व्हिडिओ लाईक झाला असता म्हणून जर तुमका आमगेला व्हिडिओ लाईक झाला प्लीज लाईक करे मग चॅनलला चेंज झाला प्लीज सबस्क्राईब करे सो मेरा नेक्स्ट व्हिडिओ टिल देन बी सेफ राईट सेफ टाटा बाय बाय गुड नाईट.